आज आम्ही खेळाय ते क्वार्टर फायनल आणि आता आमी सेमिसा पळय आनी खरें आयज गेम इतली बरी जाल्या आनी वेल डिसिप्लीन फकत तेंगे हें आहलो पळय ते मातशें रफ खेळ्ळे कितें जाता एक 2-3 गोल पडले मागीर लोक एक पाटी तुमचे प्लेयर बेजार ते आनी तेश कोन खेळ्ळे पाहिजे खेळ्ळे बट ओवरऑल मॅच वॉज व्हेरी नायस. सो कितें दिसता फुटबॉल हो गोंयचो फुटबॉल आसा हेका कशें प्रमोट करता जाल्यार कशें आयज आमगेलो प्रमोट करपाचो एकूच आमकां आसता फुटबॉल. भुरगे आतां डायवर्ट जातात स्लो क्रिकेटी पूण हो फुटबॉल म्हणटा आमगे निजाचो आनी त्या फुटबॉलाचे आमी केशें कुशीन वचोना आमी सायडीन बसता खरें पूण आमचे पांय थिंग पासून हालूंक लागताय कित्याक हांव एक फुटबॉल प्लेयर सो हांव आतां स्पेशल काणकोणसून आमी आतां हिंगा सगळे कडेन खेळोंक वचताय तांकां कित्याक एक फुटबॉल आमगे वयर सोदचें आनी मुखार वयचें म्हणून आनी कंटिन्यू वचचें म्हणून नाजाल्यार भुरगे आयज कितें जाता हाती मेळनाय सो तेंगे हेचे आमी काणकोण प्रॅक्टीस बी आमी चालू आसता तेंची आमचो देवाबागान ग्रावंड आसा आमचो आतां सराकूय सांगलां आमी एका रमेश तळकर स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की आमकां तें ग्रास मातशें सारकें करून दिवं आनी ताणें करता आमकां सांगलां आनी म्हाका दिसता फुडलें हें करून तो मातशें सारकें करून आमकां प्रॅक्टीस बरी करपाक हें घालता तशें लायटूय घालून लायलाय सद्या चलताय 1-2 चलना ते आमी सारकें केला आनी राती आमी सांजचे 7 ते 9 आमी फ्लायटची मातशें प्रॅक्टीस करताय डेली सो आमी फुटबॉल गोंयचेर मेन आसता आमकां हें म्हणटा फुटबॉलाचें सो तें आमी मुखार व्हरपाक जाय हांव मुखार जाता ट्राय करता काणकोणच्या